जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आविस्पूर 10 वोड 1-10. कोरेंच कोरें हांव तुमकां सांगता, जो मेंढऱ्याच्या ओतपांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन सोडून भितर सरता तो चोर आनी नागोवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढराचो गवंडी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी ताका भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटच तो तांचे फुडें चलता आनी ताचो ताळो वळखतात देखून मेंढरां ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान तीं वचनात, पूण ताचे सोडशिल्लीं तीं पळून वेतात, कित्याक पोरक्यांचो ताळो तीं वळखनात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण जें तो तांकां सांगतालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक फावट तांकां म्हणलें, कोरेंच कोरें हांव तुमकां सांगता, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोवणे, पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जीं कोण भितर सरतात तीं सुरक्षीत आसतलीं. तीं भायर भितर सरतलीं आनी तांकां चोरूं मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर. परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयलां. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.